तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकूळ तुझी दाखय जीवित तुझे लाभय देवा आमच्या काकूळदारा मंगेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू म्हूण सर्वेस्पदनी म्हणून आमच्यान सारा पृथ्वी तुझी भरती कशी गा तुझी कीर्ती प्रणाम तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा काकूळ तुझी दाखय जीवित तुझे लाभय देवा आमच्या काकूळदारा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. बाळका जेजू ते बोमोगाच्या भावानो आणि भयणीनो ब्रेस्तरसो दीस जायत्या जाणांक तुमकां बाळका जेजूच्या देवा सावाचो दीस मोगाचो दीस आनी प्रत्येक जावन ह्या मंगळुरांत आसलेल्यांक ह्या दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांत आसलेल्यांक हांगासर बाळू जेजूच्या पूर्ण शेताक येवन मेसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचो नियाळ करन बाळका जेजूचें नोवन करन मोतीक काळजाक समाधान आपणावन फाटीं घरावेचो दीस. पूण आतांच्या ह्या परिस्थितींत तुमकां हें करूं जायना पूण तुमकां ह्या आल्तारेर आमी दवरन तुमच्या येराऱ्या खातीर मागोवन हें मीस आमी भेटयता. तर ह्या पवित्रतेन फावत बरें वांटो घेवच्या खातीर आमचें पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो पुण्या ओसाळू सांगता मोनान चिंतून तोंडार उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या बसोन घेवन संवार बरये सगळ्या येवजणांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा लागीं विनयनान प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुका आमी उणो मारता आमकां पाव. तुमकां कुलदार देखून तुजेर आमी विश्वास दवरता. दयेन आमकां राख आमची पातकां धुवन काडून आमकां नितळ कर आनी तुवें बसायलेलें दाय सोडूंक आमकां संपूर्णयेन आयतीं कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रतेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. अब्राम धरणेक सारपडलो आनी देव ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां तो. सबा राष्ट्रांचो बापोय तूं जातलोय. ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्हय, तुजें नांव अब्राहाम जावंक जाय. कित्याक हांव तुका सबा राष्ट्रांचो मूल बापोय करतलो. हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संत तुका दितलो. राय तुजे तावन उपजतले. तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशाचे कडेन संतती तावन संतती पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजे आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो. तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशाच्यांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो. सगलो कानान देश तुजे संततीक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो. आनी देवान अब्राहामाक म्हणलें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय. तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संतते तावन संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर समसो देव आमकां सांबाळता. आपल्या कराराचो तो उगडास तो भरता. सर्वेस्पर समसो देव आमकां सांबाळता. आपल्या कराराचो तो उगडास तो भरता. सर्वेस्पराक वाखणा नांव ताचे हरसिया. परसा मोदे ताची कार्या परगट पाचारा. ताची सर्मा हत्कार्या तुमी वर्णून गाजया. ताका तुमी गितां गाया उगळी कुसारा. सर्वेस्पर समसो देव आमकां सांबाळटा. आपल्या कराराचो तो उगडास तो भरता. ताच्या पवित नांवांतय अभिमान तुमी भोगा. ताका सोदतली सर तुमी संतोषान बरा. देवाचे व्हड पदवेचो आसरो तुमी सर्गेया. ताका तुमी गितां गाया होगळी कुसारा. सर्वेस्पर समसो देव आमकां सांबाळटा. आपल्या कराराचो तो उगडास तो भरता. सर्वेस्पर समसो देव आमकां सांबाळटा. आपल्या कराराचो तो उगडास तो भरता. वंदन तुका ख्रिस्ता. महिमे भरी राया. वंदन तुका ख्रिस्ता. महिमे भरी राया. आज तुमची काळजां दारून करिनाका. बगर सर्वेस्पराचो ताळो आयकाया. वंदन तुका ख्रिस्ता. महिमे भरी राया. वंदन तुका ख्रिस्ता.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजून जुदेवा लागीं म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. जुदेवानी ताका म्हळें, तुका देंवसार लागला म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. आब्राहाम मोन पावलो, प्रवादी मोन पावल्यात, आनी तूं जो कोण म्हजें उतर पाळटा तो मोन देखचो ना म्हूण सांगताय. तूं कितें मोन पावल्या आमच्या बापा आब्रामा प्रास व्हरतो काय? प्रवादी मोन पावले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून जाप दिली, हांव म्हजेच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीकेक मोल ना. म्हजे वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा. त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां. आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचे बरेच हांवें फटकेरो जायन. पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचे उतारी पाळटां. तुमच्या बापा आब्राहामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हूण संतोश जालो. ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो. तितल्यार जुदेव म्हणाले, तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात, तुवें आब्राहामाक पळयलाय कितें? जेजून तांकां म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगतां, आब्राहाम आसचे आदींच हांव आसां. तोवल तांणी ताका मारूंक फातर विंचले, पूण जेजू लिपलो आनी देवाळांतलो भायर सर गेलो. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय भोवमुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एका कश्टांच्या आनी संदिग्ध परिस्थितींत शिरकल्ल्या आमकां आमच्या मोतीक एक सवाल येवचें वाजबी. हें आतां घडचें सगळें, आतां जाता तें सगळें देव हें करूंक सोडता काय? हें सगळें पळोवन देव वगोस रावला काय? देवाक हें सगळें बरें दिसता गे? ही सवालां आमच्या मोतीक येवचें वाजबी. पूण आमी समजूंक जाय की देवान हें रोसूंक ना. देवान हें आतां कितें जाता तें ताणें खुशी वेली या तें जाय आनी ताच्या लोकांक कश्ट जाय म्हणून खंडीत देवान खुशी व्हरूंक ना. आमी म्हणटा गॉड क्रिएट्स गुड, ही डज नॉट क्रिएट इवल. त्या अर्थान हांवें म्हळें तें देवान रोसूंक ना म्हूण. तर वायट इवल कित्याक आसा, कित्याक घडटा? गॉड परमिट्स इट, गॉड एलावज इट. देव तशें जावंक सोडता तडेपोटी. कित्याक? मनशाक ताणें स्वतंत्र दिलां. जर तर हें आतांचें वायट, आतांची पिढा हाका मनीस कारण, तर देव ताणें ताच्या रस्त्याक दिल्या स्वतंत्र विरोध वचना. मनशाचें स्वतंत्र आसा. आनी दुसऱ्या रितीन आमी जें समजोवचें तर थोड्या वायटा वरवीं जायतें बरें जावंक साध्य आसा. आनी त्या देखून गॉड परमिट्स इवल. देव तडेपोटी वायट तें घडोवंक सोडता. ताचे थंय तो संतोश पावता म्हूण न्हय. आनी त्या देखून आज आमी देवाच्या उतरांत हांव धादोसकाय आनी धैर्य घेवचें. आनी कितें म्हणटा आज देवाचें उतर? भोव अपुरबायेन आमी तें आयकल्लें आसा. आनी आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा.
वय सर्वेस्पोर देवाक सदांकाल आपल्या खरार असो उगडास आसा. म्हणटस आतांची ही कश्टाची परिस्थिती पळोवन देव संतोशान थाळयो पेटिना, देव संतोष पावना. देव आमच्या सांगात आसा, आमचे कश्ट तो पळयता, ताका ताच्या खरार असो उगडास सदांकाल आसा. खंयचो तो सल्लो, खंयचो तो करार? आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलो तो ताणें आब्राहामा लागीं केल्लो. हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करता तो साबार राष्ट्राचो बापोय तूं जातलोय, साबार राष्ट्राचो बापोय तूं जातलोय. आनी उपरांत तो म्हणटा तुजो आनी तुज्या संततीचो देव हांव जातलो. देवान हो सल्लो आब्राहामाक थंय केलो. आब्राहाम आनी ताची संतत आपणाचो लोक आनी त्या लोकाचो त्या संततीचो देव हांव. आनी हो सल्लो देव सदांकाल पाळटा. आनी त्या देखून किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. तूं म्हजो सल्लो सांबाळतलोय, तूं आनी तुज्या पाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संतते तावन संतते पर्यंत तो सांबाळटल्यात. वय देवान आमचे कडेन सल्लो केला, तो आमचो देव, आमी ताचे परजा. देखून देवाक विश्वासी रावून तो सल्लो पाळचे काम जावन आसा आमचें. जावं बऱ्या परिस्थितीन जावं वायट परिस्थितीत देव आसा. आनी देव आदी आसलो, आतां आसा, सदांकाळ आसतलो. तो आरंभ आनी अंत नाचलो, तो आल्फा आनी ओमेगा. आनी हें आयच्या सुवार्तेंत आमी समजून घेता. जेजू म्हणटा म्हजे उतार पळतलो मरण पावना. आयकूपी सगळे हांसतात. वो कितें म्हूण चिंता हाचे विशयांत? कितलोसो लोक मेला, आब्राहाम मेला, प्रवादी मेल्यात, सगळे मेल्यात. पूण जेजून सांगल्या उतराचो अर्थ कितें? मनशाक मरण ना, मनशाक मरण आसा. कूड नाश जाता, कूड अनेक रूप घेतली, पूण आत्मो बिलकुल नाश जायना. आनी त्या देखून आत्मो मरना. आनी त्या देखून देवाचेर कोण पातयता, कसली परिस्थिती जावं त्या परिस्थितीन देवाचेर भावार्थ दवरन देवाचो सल्लो पाळनच रावता, ताका मरणाची भिरांत ना, पिडे एकादाची भिरांत ना. म्हजो देव म्हाका सांबाळटा, ताचो सल्लो तो पाळटा. तो म्हजो देव, हांव ताचो भुरगो, हांव ताचें भुरगें, हांव ताची परजा. तो विश्वासी देव विश्वासान म्हाका राखता. हें धैर्य. आनी असल्या मनशाक मरण ना, म्हळ्यार आत्मो नाश जायना. ह्या संवसारांत अंतल्या उपरांत ससनाक आमी जियेतले. हांवें म्हळें देव आरंभ आनी अंत नासलो, आल्फा आनी ओमेगा म्हूण. आनी हाका तुका 50 वर्सां जावनात. तुवें आब्रामाक पळयला काय म्हणून विचारतना जेजू कितें जाप दिता? आब्राम आसचे आदी हांव आसां. इंग्लीश ग्रामर आमी व्हरून पळयल्यार इंग्लिशान सांगता आसतना बिफोर एब्राहम वॉज आय एम. जेजूक ग्रामर गुर्तुनांगी. बिफोर एब्राहम वॉज आय वॉज म्हणून जाय ताणें. पूण बिफोर एब्राहम वॉज आय एम. आब्राम आसचे आदी हांव आसां. हांव आसलो म्हणून जाय आसलें न्ही गे. हांव आसां म्हणजे हांव आसां. आदी हांव आसां, आतां हांव आसां, फाल्यां सदांकाळ हांव आसां. आसुल्लो, आसा, आसतलो म्हणची गरज ना. तो देव, तो देवाचो पोत, तो आरंभ आनी अंत नातलो. ही इज ऑलवेज प्रेझेंट. तो सदांच वास्तवीक आनी वर्तमान काळांत आसलो. ही इज ऑलवेज प्रेझेंट. तो आतां हांगासर आसा. आसुल्लो, आसतलो म्हणल्यार सवाल थंयसर ना. तो सदांकाळ आसा. तो देव, ताणें आमचे कडेन सल्लो केला. तो सल्लो तो पाळटा आनी आमचो देव आमकां सांडून घालिना. ह्या धैर्यान आमी चलया आनी ह्या धैर्यान आमचो भावार्थ घट करया आनी सदांच ताका विश्वास जावन आमी जियेवया. भक्ती समर्पितावे आणि मोगाची आणि कासनी भेटता चिनी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची.
आमची सर्गीच्या देव्यानी भजिनी आमची कृपा दे जीवच्या चिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर आणि ती आमची मोगा स्वरूप कर जाऊन तुका भेटूंची सर्गीच्या देव्यानी भजिनी आमची कृपा दे जीवच्या चिनी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुरदा देवा बापाक मन तरसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुका हो यज्ञ समर्पित हांव. ताचे तुजे दयाळ दीस घाल. ताचे वरवीं आमचें काळजां आनी आमचे जिणेचे चाल बदल आनी सगळ्या संवसाराक तुजे सोडवून पावय हें आमी मागतांव आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमचीं काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामे करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमचीं काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वर्त्या बळान जेजून संवसाराची न्हीद केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुकाचं, सर्गी तुकाचं, सर्गी तुकाचं, सर्गी तुकाचं. सर्वेस्पराचे नावे ताकाचे. सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कस म्हणून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तीस पर्यंत जेवण जाता आसतना घास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताचे खाल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Jesu jivansa, Jesu lubiam, बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेचे खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार जाले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगन बापा, पीटर पावलाच्या गोवळे बापा आनी सगळे ह्या जाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे सगळे मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पस जडे मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मुरे देवाच्या माये सांगाती, भाग्यवन जुजायतीचो प्रती, भाग्यवन धर्म दोतो, आविलाची सांत तेरेस, कुर्साचो सांत सुवांव, जेजूच्या ल्हानफूल सांत तेरेस आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचो देव, आमचो बाप ताणें केल्लो सल्लो, त्या सल्ल्याचो उगडास ताका सदां काल आसा. तर आमी ताचे भुरगीं ताका बाप म्हूण उलो कर मोगान म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां लायल्यान पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली, कश्टांतली, पिडेशिड्यांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आनी समाधान आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतलेतल्याक आमकां तुजे उदारक कृतीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्यारो सोडकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्रच्या भावाताचे देस्त घाल आनी तुजे कोशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुलत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकुलत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो जेजू आल्फा आनी ओमेगा संसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कासांत म्हाका भलायकी मेळटली.
अत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Civitaso, usual samsaraso, sumi Jesu moso. Berikan peso, admitan bagomso, hikmat asru moso. Jesu, mulia mulia. उंडो जिवीत असो तूं जेजू, तुका सेवलोलो ससनाक मोरसो ना. देखून जेजू, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. तुजे लागीं हांव मागतां, जिविताच्या उंड्या जिवीत दी म्हाका. दी तूं विशेव म्हाका त्या कश्टाच्या आकांताच्या बियाच्या वातावरणांत जिवन आसच्या आमकां सांडून घालिनाका. तूं सांडून घालिनाय. तूं देवाचो पोतो, ज्या देवान केल्लो सल्लो आसा आपल्या खरा रसो सदांच उगडास दवरचो देव, त्या देवाचो पूत तूं आमकां सांडून घालिनाय. ह्या विश्वासान ह्या बाबार्थान जिवंक आमकां करपा दी. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तूं आमकां जेजूचे मांस आनी रग दिताय. हे सडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दरोचे जाल्या. ताच्या वरवीं सर्गा तुज्या सस्नीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. बाळका जेजूचे नोवें. मनशांच्या बग्या सांगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन तो जियेलो. सतराच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. ज्ञानाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. भाव भयणीनो, जेजू बाळका मुखार आमच्यो सर्व गरजो आतां आमी दवरया. पण आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत मोतीन आसचो एक इरादो या पिडेतावन
आमकां सर्वांक सुटका लाभच्याक देव आमचो मोग करता. ताणें सल्लो करून आमकां ताचे करून घेतल्यांत आमी कश्ट जाताना तो वगोसो देव न्हय, तर आमचे बेरमोत पावोवन आमचे काकुळट दाखोवन आमचे पातकां बोगसून आमकां ह्या पिडेंत हांव सुटका दी म्हणून भक्तीपणान विश्वासान वावरतान आमी मागया. सांगत आस जायत्यो गरजो आमच्या मोतेंत आसात, त्योय जेजूबाच्या पांय तळा आमी दवरुया. ह्या पिडेक बली जाल्ल्यांक तांचे सुश्रुता करूंक आस्पत्र्यांनी दाक्तेर, नर्सां, आस्पत्र्याचे हेर सिबंदी दीस रात म्हणले बरे वावुरतात, सेवा दितात. सगळें बंद असले वरवीं समाजांत शिस्त आनी हेरांक वायट जातले बरे राखून व्हरच्या खातीर पुलीस आनी हेर फुडारी वावर करनासात. तांचे खातीर मागया. निराश्रितांक जेवंक खावंक नातल्ल्यां खातीर जेवण वांटूंक तांकां गरजेच्यो वस्तू व्हरून घरा पावोवंक जायतीं बऱ्या मनाची मनशां वावर करनासात. तांच्या सुरक्षे खातीर मागया. जायत्या जाणांक भायर वचून सामाजीक वावर करूंक आतां साद जायना, पूण घरांत रावून जायतीं धार्मिकां याजाक आनी लायक निरंतर प्रार्थना करून आसात. तांचे मागणें आयक देवा म्हणून मागया. ह्यो आमच्यो सर्व गरजो सांगाता घालून आमी म्हणया. ये भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजा पितारा उगडावी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांदेव उखललो आसता. तुका पातेर उलोवपाक सांगता आनी तुज्या बेसावाले बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमोशिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येलो. नमान रे पेंबरले सुमदुये सांगता आस्त्रे भितर सदैव आनी सदैव फॉर जो कुशी चेंजेस Bagaimana Maria devaci mai amopnya kami nanti कर आता आमच्या मनाच्या लेराम आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येलो. नमान रे पेंबरले सुमदुये सांगता आस्त्रे भितर सदैव आनी सदैव फॉर जो कुशी चेंजेस Bagaimana Maria devaci mai amopnya kami nanti कर आता आमच्या मनाच्या लेराम आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदेची येलो. नमान रे पेंबरले सुमदुये सांगता आस्त्रे भितर सदैव आनी सदैव फॉर जो कुशी चेंजेस Bagaimana Maria devaci mai amopnya kami nanti कर आता आमच्या मनाच्या लेराम. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी सदां सुरता. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांवकार आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी सदां सुरता. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांवकार आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी सदां सुरता. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांवकार आनी आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. बाबा आनी भयणी सांगाता आमी व्हडा भक्तीपणान शीत दिवन अट्ट बरे रितीन हे अपुर्बाच्या मागणें म्हणया. ये अजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक आपुलकीची दिस्त घाल म्हूण तुजे म्हाका सरपणून आमी मागतांव. तुजे इतले बेनमोतीन दवरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या असलेल्या मागची कृपा आमकां दिवं दी. कारण आमचे सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजे कुमोग आनी बुसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र संगता आमी तुका वरोवच्यान सदां सर्वदा. आमेन. काड आमचेले सर्व कश्ट आनी निराशपण, काड आमचेली पिडा म्हणून आमी मागलां. पूण सांगत आस आतां जेजू बाळकाक अर्गां दिवचो वेळ ताणें आमकां येदोळ राखून व्हेलां. आमकां बरी भलायकी दिल्या, आमकां आकारांतल्यान वाट आयलां. हर एका मिसावळार आमी मागतांव सर्व वायटांतली आनी सर्व आकांतांतले वाटाय म्हूण. सरां खाल तो आमकां वाटायता, आमकां राखता.
आनी ताणें राखलां त्या खातीर अर्गान देंवन म्हणया ये बो उतार बाळो जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटाव तुवें आमकां दया ह्या देवळा उपकारा खातीर आमची अर्गां मेळोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वरयतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी फातरी तुजेर आमी दवरताव तुज्या आजापाच्या इबाचे बरे फात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कानांतली दैवीक मजत जोडून दी सर स्तुती आनी महिमा जावं काबालका जेजू आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सगळ्या रवण तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तरवान तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तरवान तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तरवान तुमकां राखूं तुमचे वयर तरवान तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र सगळ्यांची येत आनी रास करता ससनाच्या ससना भावानो आनी भयणीनो तुमच्या खातीर आमी मागता दिसपडटे आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना हर एक रेसो उगडास काण तुमकां आल्तारेर दवरून उंड्या वायनान आमी भेटयता तुमच्या सांगाता आमी कार्मेलीत फ्राद सदांच आसाव तुमकां बाळोजीच्या भक्तिकांक प्रत्येक जावन आमी सदांच ऋणी आसाव कित्याक तुमी आमकां सांडून घालिनात तुमी आमकां सदांच पाट्यो दितात आतां ह्या वेळार आमचो कायदो आनी तो पाळणच आसा आमी दिसपडटें आमी तुमचे खातीर मागता आनी तुमच्या खातीर आमी मिसाचें बलिदान भेटयता धैर्य घेयात तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता जेसू बाळका आमचे प्रसंगान आयक आमचे मागणे जेसू बाळका आमचे प्रसंगान आयक आमचे मागणे मागणी तुमी घेतल्या वसयले सोम्या तुवें तुझे कृपे सोवे जेसू बाळका आमचे प्रसंगान आयक आमचे मागणे जेसू बाळका आमचे प्रसंगान आयक आमचे मागणे मोगाळ पुत्रा सोवे आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन